Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. आम्ही सुरवात एक मागणी करूया. अर्गा तुका बापा, वखाणणी तुका बापा, या दिसा खातीर, या वेळा खातीर. आनी जोण एक भाव भयण हिंगासर एकठवल्या, तुवें तांकां जोण एकल्याक तांचें नांव घेवन तुवें तांकां हिंगोर हाडल्याय. ती तुजें उतर आयकोंक येयल्या दुनिया. कित्याक ह्याच उतरान तुज्या सुटका आसा. हेंच उतर जावन आसा सोत. ह्या सोता बरोस आनीक कसलेंच सोत ना. आमी तुका आर्गां दिता बापा, आमी तुका वाखाणटा सगल्या देण्या खातीर, सगल्या बेसांवां खातीर. तुवें आमकां तुज्या बेसांवांनी ऑलरेडी भरल्याय बापा. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा आनी अदीक करून आमी तुका वाखाणटा बापा. हो पवित्र आत्मो तुवें आमकां दिलाय. कितलो महत्वाचो तो आख्खो टायम आसा, पूण आमी विसरल्या बापा तेजेर पातयेवपाक. तो आमचो आदारी, तो आमचो शेराती. जायते पावटी आमी आमचेरूच आमी पातयेल्या, पूण तो सदांच आसा आमकां आदार दिवंक. ताका एक आदारीच म्हणून तुवें धाडलाय बापा. आमी तुका आर्गां दिता बापा ह्या देण्या खातीर, ह्या पवित्र आत्म्या खातीर. आमी आतां ही सुरवात करच्या आदी आमी तुजेच भाशेन उलयल्या. ही जावन आसा भाशा पवित्र आत्म्याची. आमी तुका आर्गां दिता बापा. ही जी भाशा आहा, जी मोगाची, जी भावार्थाची, आमी तुका आर्गां दिता बापा. आमी तुका वाखाणटा. जें कितें तूं म्हज्या तोंडांतसून उलयतलोय बापा, तें जावनी तुजें उतर दुनिया. एक एक उतर म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें तुज्या पवित्र अमोलीक रोगतान तूं सील कोत्ताय म्हूण हांव तुका आर्गां दिता बापा. हांव तुका वाखाणटा. आनी कितें तूं उलयतलो तें तुज्या उतरा पोरमोणेंच उलयतलोय बापा. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा सगल्या बरेपणा खातीर, ह्या आमच्या जिविता खातीर. हें जिवीत जावन आसा एक फुकट देणें तुवें आमकां दिलाय बापा. जायते पावटी आमचे बोडायेर आमकां जाय तशें आमी जियेल्या, विसरल्या बापा की ही कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आमी तुका आर्गां दिता बापा ह्या देण्या खातीर, ह्या पवित्र आत्म्या खातीर. तोच आमकां सगळें शिकयता. आनी जेन्ना पवित्र आत्मो येता तो सगळो स्वतान येता आनी सगळे संपूर्णतायेन आमकां तो शिकयता बापा. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा. आनी जी कोण भाव भयणां आमचीं आनिकूय येवपाचीं आसा, तिंगोर बरे भाशेन तुवें तांकां हाडल्या म्हूण आमी तुका आदी फुडेंच आर्गां दिता बापा. आमी तुका वाखाणटा. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताचे नांवी कोत्ता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. कशीं आहा सगलीं? ब्लेस्ड, आशिर्वादीक. वो ब्रदर पयलेच फावटी येयला. ब्रदर कसो आहा तूं? प्रेज गॉड. आयज पयलो दीस न्हू, आयज तुमच्या कडसून तो शिक. आतां ती पळय आं कितें म्हणटा. कशीं आहा तुमी? कितें म्हटलें तेंच्यांनी? तूं कसो आहा? व्हेरी गूड. प्रेज गॉड. सो जेन्ना हिंगासर जोन एक भाव भयण नवी येता, जी कोण आमची ऑलरेडी जाणा तेंच्या कडसून तीं शिकतात. आतां आमी बरो आहा, गोट आहा अशें म्हणोंक जायना. कित्याक आमी आशिर्वादान भरलेलीं. आमी जाता तितलो आशिर्वादूच उलोवपाक जाय. कित्याक तूं तर तो आशिर्वाद जो देवान आमकां बेसांवांनी भरला, तो आशिर्वाद तो तुज्या जिवितान अणभवंक सोदताय जाल्यार आमी भावार्थूच उलोवप भोव गरजेचो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो आतां आमी जेन्ना ब्रदर आमचो वर्शीप घेतालो तेन्ना तो आख्खो वगत पवित्र आत्म्याक उलो कोत्तालो न्हू. हो पवित्र आत्मो कोण वळखता तुमी? कोण तो? हां, बापाचो आत्मो. पूण तो बापाचो आत्मो अहो बेश्टोच येयला? जेजून धाडला. सो जेजूक वचपाक जाय आसलो न्हू. तो तर येतलो आनी आमचे भितर तर वस्ती कोत्तलो जाल्यार जेजूक वचोंकूच जाय आसलें. प्रेज गॉड. आतां आमी ही भावार्थाची भाशा उलयल्या. कितल्या जाणांक ह्या देण्याची खबर आसा? जेन्ना आमी जिबेचे देणे उलयतालीं, जिबेच्या देण्यान आमी मागणें कोत्तालीं, कितल्या जाणांक खबर आसा? ही भाशा जावन आसा पवित्र आत्म्याची.
आतां पवित्र आत्म्याची जाल्यार भाशा आमकां जी कोण न्ही येयल्या तांकां गोडे खबर आसची ना, पूण हांव थोडेच हितून शिकयता पॉयंट्सान, सो दॅट आमकां खबर आसपाक जाय. आनी हे जिबेच्या देण्यान उलोवपाक एक आमचें एक इनहेरिटन्स, तें दायज आमचें. आनी ह्यो जो गिफ्ट आहा न्हू पवित्र आत्म्याची भाशा उलोवपाक, तो आमच्या भितरूच आसा, पूण जायत्या जाणांक आमकां खबर ना आमकां. म्हणून आमकां आगोळ लागता उलोवपाक पासून. पयलीं म्हणल्यार आमकां सोजमणी आहा जाल्यार आमी स्वत मानतलीं, करेक्ट. आमकां तर सोजमणी ना जाल्यार आमी कशे भाशेन म्हणून दुसरी उलयता म्हणून हांव उलयतलो ना. पूण आतां हीं भाव भयणां जीं उलयतात ती हिंगासोर येवन तांकां त्या स्वताची कळीत जाल्या. आनी तेका लागून ती उलयत रावता. जेन्ना आमी सुरवात करता, टिचींग पासून सुरवात करता, तेन्ना आमी कितें म्हणटा, जिबेच्या देण्यान आमी उलोवया. कित्याक मेन म्हटल्यार जेन्ना आमी जिबेच्या देण्यान उलयता तेन्ना आमी देवाक कनेक्ट जाता. कोणाक कनेक्ट जाता? देवाक कनेक्ट जाता. देव कोण जावन आसा? देव जो रोचणार, जाणें तुका आनी म्हाका रोचला. कोणा भाशेन रोचला? आपल्याच भाशेन रोचला. सो त्या देवा कडेन आमचें कनेक्शन जाता. प्रेज गॉड. सो आमी शिकोया 1 Corinthians 14:2. Thank you, Jesus. Hallelujah. For he that speaks in an unknown tongue speaks not unto man. कितें म्हणटा? जेन्ना आमी ह्या जिबेच्या देण्यान उलयता, ही अननोन टंग्स म्हणटात तेका, म्हळ्यार ती अननोन टंग स्पीक्स नॉट अनटू मॅन बट अनटू गॉड. जरी तर आमी मनशा कडेन उलयना जाल्यार कोणा कडेन उलयता? देवा कडेन. तुमकां खबर आसली आमकां एक हें देणें आहा म्हणून देवा कडेन उलोवपाचें. प्रेज गॉड. जेन्ना आमी ह्या जिबेच्या देण्यान उलयता तेन्ना आमी कनेक्ट जाता बापाक, आनी बापाकूच तें सोजमोता. आमकां सोजमोना, मनशांक सोजमोना. आनी प्लस पॉयंट म्हटल्यार सोयतानाकूय तें सोजमोना. पूण जेन्ना आमी इंग्लिशीन उलयता, हिंदीन उलयता, कोंकणीन उलयता, आमी स्क्रिप्चर म्हणटा, तें सगलें सोयतानाक सोजमोता. पूण ही भाशा जी मोगाची, जी भावार्थाची भाशा आहा ती तेका सोजमोना. Praise God. Thank you, Jesus. For no man understands him. How be it in the spirit he speaks mysteries. कितें म्हणटा? जेन्ना आमी हे जिबेचे देणे उलयता तेन्ना कितें उगडापे जाता? हिडन मिस्ट्रीज, लिपलोले जे गूट आहा ते आमकां उगडापे जाता. सिस्टर कोंकणीन वाच. जी कोण विचित्र भाषांनी उलयता ती देवा कडेन उलयता. कितें म्हणटा? जी कोण जिबेच्या देण्यान उलयता ओ विचित्र भाशेन उलयता ती कोणा कडेन उलयता? देवा कडेन. सो आमकां कोणा कडेन उलोवपाची सोय आहा? मनशां कडेन. आनी तेका लागून आमकां ह्या पवित्र आत्म्याची खबर ना. वो पवित्र आत्मो जो आमकां एक फुकट देणे दिला, एक आधारी दिला, एक हेल्पर दिला, तेजी आमकां खबर ना. खबर आसल्यारूय आमकां संवय जाल्या न्हू मनशा कडेन उलोवपाची. पूण ही कितली बरी गजाल, जेन्ना आमी जिबेच्या देण्यान उलयता तेन्ना आमी मनशा कडेन उलयना, पूण आमी देवा कडेन उलयता. प्रेज गॉड. फुडें वाच. कित्याक कोण तांकां समजनात. कित्याक कोण तांकां सोजमोना. म्हळ्यार कोणाकूच सोजमोणी ना ह्या जिबेच्या देण्याची. आनी आमकां सोजमोंकूय जायना, पूण कोणाक सोजमोता? देवाक सोजमोता. तर ती आत्म्या उद्देशी गुड्डाट स्वताची खबर कोत्ता. डीप अंडरस्टँडिंग. ओके. गुपीत. प्रेज गॉड. डीप अंडरस्टँडिंग. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. कितें म्हणटा सोजमोलें तुमकां? जेन्ना आमी ह्या जिबेच्या देण्यान उलयता तेन्ना आमी मनशा कडेन उलयना, पूण आमी देवा कडेन उलयता. आतां दर एक म्हणया आमकां एक प्रॉब्लम येयला. आमी पयलो कोणाक फोन मारता? आमच्या गोडच्यांक, आमच्या इश्टाक, आमच्या शेजाऱ्याक. आमकां जेन्ना आकांत येता तेन्ना आमी कोणाक चड आमी
म्हणजे आमी त्या फेलोशिपान रावता मनशांच्या. पूण ही कितली बरी गजाल, जेन्ना हांव जिबेच्या देण्यान उलयतां तेन्ना हांव मनशां कडेन उलयना पूण देवा कडेन उलयतां. आनी देवाकूच ती भाशा सोजमोता, कित्याक ती पवित्र आत्म्याची भाशा. आनी हो जो पवित्र आत्मो जो आमच्या भितर वस्ती करता तो बापानूच आमकां धाडून दिला. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सोजमोता. सो आमी आनीक आनीक उलोवंक नाका ह्या जिबेच्या देण्यान. जोरी तोर आमचो संबंद त्या टायमार देवा कडेन जाता आनी देवाकूच सोजमोता आनी खोलायेक सान डीप अंडरस्टँडींग म्हणटा. जें कितें लिपलोले गूट आहा आमकां खबर ना ते हितूनसून आमकां उगडापे जाता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. जायते फावटी आमी नको कशे भाशेन मागणें करूंक जाय तें. एक कसली परिस्थिती आमच्या जिवितान येयली वो हांव कसल्या प्रश्नांक सांपडल्या, तूं वचोन बायबल सोदतलें. जोरी तर तुका हें जिबेचें देणें एक्टिवेट जालां. हें जिबेचें देणें सगल्यांक दिलोलें आहा पूण तें एक्टिवेट जावपाक जाय. जोरी तर म्हज्या जिवितान अहें सिट्युएशन येयलें आनी हांव नको, म्हाजे कडेन पवित्र पुस्तक ना, म्हाका त्या टायमार कितेंच उगडासूं येयना, पूण त्या टायमार तर हांव जिबेचें देणें उलयतां जाल्यार कितें जाता. रोमन्स 8:26 कितें म्हणटा? कॅन यू गो टू रोमन्स 8:26? जेन्ना आमी ओस्कोत पडटा, इन युअर विकनस द होली स्पिरीट वील गिव यू द अटरन्स म्हणटा. वाच. Likewise, the Spirit also helps our infirmities, for we know not what we should pray. म्हळ्यार कितें म्हणटा, जेन्ना आमी नकळो कितें मागणें करूंक ओ कितें उतर उलोवंक तेन्ना कितें जाता, फॉर वी नो नॉट म्हळ्यार आमकां खबर ना what we should pray for as we ought, but the Spirit itself make it intercession for us. कोण आमच्या बिहाफार मागणें करता? पवित्र आत्मो. प्रेज गॉड. Intercession for us with groanings which cannot be uttered. AMP please. Thank you Jesus. Hallelujah. In the same way the Spirit helps us in our weakness. जेन्ना आमकां प्रश्न येता, जेन्ना आमकां कितें सिट्युएशन, तेन्ना आमी ओस्कोत जायना. आमी सारकी बोळान बोललेलीं आसता, देवाचें उतर पासून म्हणपाक आमकां शक्ती आसता ना, पूण त्या विकनसान इन द सेम वे द स्पिरीट जो पवित्र आत्मो आहा हेल्प्स अस इन अ विकनस. विकनस म्हणल्यार कितें? असोतकाय. त्या असोतकायेन कोण आमकां आदाराक पावता? पवित्र आत्मो. आतां बेश्टोच पावता वो आमी तें भाशा जी एक्टिवेट केल्या ती आमच्या जिबेर आसपाक जाय. आमी उलयत रावपाक जाय. आतां ब्रदरीन पासून जेन्ना सुरवात केली तो जिबेच्या देण्यान उलयतालो, कित्याक तेका ताजी सोजमोणी मेवल्या कशे भाशेन पवित्र आत्मो काम करता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हेल्प्स अस इन आवर वीकनेस. वी डू नॉट नो वॉट प्रेयर टू ऑफर ऑर हाव टू ऑफर इट. कितें म्हणटा, आमकां त्या टायमार आमकां आमी एक असोतकायेन आसता की आमकां खबर ना कितें मागणें करूंक ओ कितें उलोवंक, आमकां खबर ना. पूण जोरी तर हें जिबेचें देणें तुजें एक्टिवेट जालां जाल्यार तुवें जिबेच्या देण्यान उलोवपाचें. कित्याक जेन्ना आमी जिबेच्या देण्यान उलयता तेन्ना आमचो संबंद जो आहा तो बापा कडेन जाता. आनी जी भाशा मनशांक सोजमोना ती खाली आमच्या रोचणाराक ती कळीत जाता. प्रेज गॉड. आनी सोयतानाकूय सोजमोना. जेन्ना आमी जिबेच्या देण्यान उलयता, सोयतान कसली मांडणी पासून घेवन आमच्या जिवितान तो रीग मारूंक सोदता जाल्यार आमी तेका अलाव करची ना, कित्याक हें जिबेचें देणें तेका सोजमोना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. बट द स्पिरीट हिमसेल्फ intercedes on our behalf with signs and groanings too deep for words. खोलायेक थान वो पवित्र आत्मो आमकां एक अटरन्स दिता. आमकां सोजमोना. ही भाशा आमकां सोजमोना, कित्याक ते क्लियरली म्हणटा 1 Corinthians 14:2 ही भाशा फकत देवाक सोजमोता, मनशांक सोजमोना. आनी देवाक तर सोजमोता जाल्यार त्या वक्तार गरजेचें न्हू आमी ह्या जिबेच्या देण्यान उलोवपाक. कसल्या वायटाक तर आमी सांपडल्या वो कसलो प्रश्न आमच्या जिवितान येयला जाल्यार आमी
रोकडेच ह्या पवित्र आत्म्याक उलो मारून ह्या पवित्र आत्म्या उद्देशी बापाक कनेक्ट जावपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आणि अनेक एक स्क्रिप्चर आम्ही घेऊया. मार्क 16 ऑनवर्ड्स. वाच सॉरी. प्रेज गॉड. तेच पोरी आम्ही अस्कोत म्हणून पवित्र आत्मा आमच्या आदाराक येता. फावो ते भाशेन कितें मागचे ते आमी नकळो देखून उतरांनी उच्चारूंक जायना तसले हास्कार सुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनोती करता म्हणल्यार कितें? आमच्या बिहाफार तो मागणे कोत्ता, इंटरसीड कोत्ता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. मार्क 16 कितें म्हणटा? ही दॅट बिलीव्स एंड इज बॅप्टायज्ड. कितें म्हणटा? दोन वस्तू आहा ती. ही दॅट बिलीव्स. कोण म्हणटा हें उतरां? कोण म्हणटा? जेजू म्हणटा. ही दॅट बिलीव्स एंड इज बॅप्टायज्ड. एक कोण सोत मानता आनी कोणे बावतीन्स घेतला शाल बी सेव्ड. तुम्ही सोत मानना देवाच्या उतरान? तुम्ही बावतीस घेवंक ना? आमी साल्वार की साल्वार न्हय? साल्वार. प्रेज गॉड. ही दॅट बिलीव and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Praise God. Or shall be perished. Condemned म्हणटा. कोणाक कंडेमनेशन हा? जो कोण सोत मानिना. सो सोत मानप भोव गरजेचें. आनी जरी तर आमी सोत मानता आनी आमी बावतीन्स घेतला जाल्यार आमी साल्वार. कोणा उद्देशी? जेजू क्रिस्ता उद्देशी. प्रेज गॉड. Thank you Jesus. And this sign shall follow them that believe. Poilo point कितें म्हणटा? He that believes and is baptized shall be saved, but he that believes not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. कोंकणीन कितें म्हणटा? वाच. बावाड दोरतीत आणि पवित्र स्नान घेतीत ती सोडवण जोडटली. पूण बावाड दोरीना जातीत ती खास्तीचे फॉर्मोन घेतली. कितें म्हणटा? जी कोण बावाड दोरतीत आणि बावतीस. वाच पतून वाच पयली लायन. बावाड दोरतीत आणि पवित्र स्नान म्हटल्यार कितें? बावतीस. बावाड दोरतीत आणि पवित्र स्नान घेतीत ती सोडवण जोडटली. आता ही तर सोडवण आमी जोडूंक सोदता जाल्यार ही जेजू क्रिस्ता उद्देशीत आमकां फावो जाता. जरी तर आमी सोत मानूंक तयार आहा आनी आमी बावतीस घेतला जाल्यार आमी साल्वार. Praise God. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. तुमका खबर हा हे उतर? म्हज्या नांवान तुमी देंवचार काडटल्यात. पूण जायते फावटी आमी कितें आयकलां मनशाच्या तोंडानसून? देंवचार काडटा ते तेंचेरूच कोण काडटा तेंचेर येवन बसता. पवित्र पुस्तक तशें म्हणटा. कितें म्हणटा? In my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues. New tongues म्हळ्यार unknown tongues. हिंगासर म्हणटा जो कोण बावाड दवरता, in my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues. So हे देंवचार काडपाक, हे जिबेच्या देण्यान उलोवपाक आमकां केची गरज? कसली गरज आमकां? बावाडताची. आमी तर बावाडतान सोत मानिना जाल्यार आमकां हे जिबेचे देणे एक्टिवेट जातले ना. आमी सोत मानपाक जाय. हिंगर म्हणटा एंड दिस साइन शॅल फॉलो देम दॅट बिलीव. ही कोंकणीन वाच. ही कोणा कितें आहा न्हू? 17 या. बावाड दोतोल्या सोवे ह्यो खुणा दिसती पडटल्यो. कोणा कडसून आमकां दिसती पडटली?
बावार्द दवरता ती. आतां बावार्द आमी जाणा. बावार्द म्हटल्यार कितें? दिसोना पळय. वो बावार्द कसो येता आमकां? देवाचें उतर आयकोन आमकां बावार्द येता. सो बावार्द तर आमकां सगल्यांक एका सासवाच्या बिया येद्दो बावार्द दिला की ना? पूण तो वाडटलो चडटलो आनी आमी तर बावार्दान आमी तर ऑपरेट जावंक सोदता जाल्यार आमकां ह्या देवाचें उतर आयकोपाक भोव गरजेचें. कित्याक बावार्दा उद्देशी म्हणटा दिस सायन शाल फॉलो देम दॅट बिलीव. ही वचोरिया मिलाग्री कोणा थंय घडटल्यो? जी कोण बावार्द दवरता. सो बावार्द गरजेचो की ना? गरजेचो. प्रेज गॉड. इन माय नेम शाल दे कास्ट आउट डेव्हल्स. तुम्ही स्वत मानता? कोणाच्या नावान आमी देंवचार काडू येता? जेजूच्या नावान. माझ्या नावान? जेजूच्या नावान. हे सोत जेजूच्या नावानूच आमकां देंवचार काडूंक जाता. जरी तर हांव म्हाज्या बोळान वचोन कोणाचेर प्रेयर करता आनी म्हाका खबर ना जेजूचें नांव घेवंक जाय म्हणून, जाल्यार तें जावपाचें ना. तेका लागून आमकां हो संवसार शिकयता जेन्ना तूं दुसऱ्यांचेर मागणें करता तें कितें तेजेर वायट आहा तें तुजेर येता. पूण हिंगासर देवाचें उतर कितें म्हणटा? जो कोण बावार्द दवरता ताचे थंय ही सगळी खुणां घडटली. प्रेज गॉड. सो बावार्दाची आमकां गरज. आनी हो बावार्द जो आमी म्हणटा तो देवाच्या जिव्या उतरांतल्यानूच आमकां येता. उतरांतल्यान येता. आतां उतर तर आमी तोही भिरांतूय आमकां उतरांतल्यान येता. पूण बावार्द जर आमच्या जिवितान वाडटलो आनी चडटलो जाल्यार हो बावार्द फकत देवाच्या उतरांतल्यान आमकां येता. सो हो बावार्द पासून आमकां येता तो आमच्यान म्हणो येता. कित्याक म्हणूंक जायना? कित्याक हो बावार्द येता देवाच्या जिव्या उतरांसून. देवाच्या उतरांसून येता. सो हे उतर देवाचें वो बावार्दूय देवाचो तेज्या उतरांतल्यान येता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. तुम्ही आतां बावार्दान स्वत मारला की आमच्यान देंवचार काडू येता म्हणून जेजूच्या नांवान. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. पयलेच फावटी आमी जेन्ना उबी रावता मागणें करता आमकां दिसता जातलें काय. पूण आमी कोणाचेर पात येता त्या टायमार? जेजूचेर. आनी तो जेजू आमचे भितर वस्ती करता. कित्याक जेजूच्या नांवान म्हटलां. इन माय नेम. जेजू म्हणटा इन माय नेम शाल दे कास्ट आउट डेव्हल्स. दे शाल स्पीक विथ न्यू टंग. आमी देंवचारूय काडटली आनी आमी विचित्र भाशेनूय उलयतली. जिबेच्या देण्यानूय उलयतली. आनी ही जिबेचे देणे जेन्ना आमी उलोवंक सुरवात करता आमी एक्टिवेट करता आनी आमी उलयत रावता प्रॅक्टीस करता ही आमकां फायद्याक पडटा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो हो पवित्र आत्मा पासून देवान आमकां धाडला तो आमच्या फायद्या खातीर धाडला म्हणटा पवित्र पुस्तक. इट इज फॉर अ एडवांटेज म्हणटा. आमकां तितून डिसएडवांटेज ना पूण एडवांटेज आहा. पूण हो पवित्र आत्मा धाडपाक जेजूकूय एक सॅक्रिफायस करचो पडलो. जेजू जेन्ना प्रितुमेर आसलो तेन्ना तो शिसा भारी आहलो. सारकें न्हू? प्रेज गॉड. पूण जेन्ना तेजो टायम येयलो तेणे आपल्या शिसांक सांगलें. कितें सांगलें तेणें? म्हाका आतां वचोंक जाय आनी हांव वचना जाल्यार म्हाका शेराती पवित्र आत्मा धाडूंक जायना. प्रेज गॉड. आनी वो शेराती वो पवित्र आत्मा दीस आनी रात आसा आमच्या भितर आसा. आमीच सगळे आत्मे न्हय? आमी आत्मे न्हय? वय देवूय आत्मा. तेका लागून जेन्ना आमी देवाक बुजता तेन्ना आमी स्वतान आनी आत्म्यान बुजपाक जाय. जॉन 4:24 म्हणटा आमी आत्मेच. देव आत्मा जाल्यार आमी आत्मे. कित्याक देवान आमकां आपल्या सारकिली रोचल्या. आपल्या भाशेन आनी आपल्या सारकिली रोचल्या म्हणटा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. कॅन वी गो टू जॉन 16? Thank you, Jesus. Hallelujah. 1:1. आमी वाचया सुरवातेक सान. These things have I spoken unto you that you should not be offended. हे कोण म्हणटा? जेजू म्हणटा. They shall put you out of the synagogues. Yeah, the time comes that whoever killeth you will think that he does God service. कितें म्हणटा?
कोंकणीन वाच. कॅन यू पुट AMP? वन्स. तुमचो भावार्थ दोंडोल ना जावंक. तुमचो भावार्थ दोंडोल ना जावप. दोंडोल ना जावप म्हटल्यार कितें? आलोत दोलप. आमी जायती पावटी आमच्या भावार्थान हालतात न्हू, पूण जेजू आतां कोणाक सांगता ही गजाल? शिसांक सांगता. शीस म्हटल्यार कोण? आमी शीस? बरें हा, प्रेज गॉड. आमी शीस. ही शिसांक त्या टायमार सांगल्याचो देवाचे जेजूचे शीस आमी, पूण आमी शीस केन्ना जाता? तेजे उतरा प्रमाणे चलता. खंय बरयल्लें हा? प्रेज गॉड. जॉन 8:30 वाचया आमी ते पयले, मागीर हिंगर या. थँक यू जीसस. As he said these things, many believed in him. कितें म्हणटा? जे भाशेन जेजू उलयतालो, खबर सांगतालो ह्या देवाच्या उतराची, तेन्ना जायत्यांनी सोत मारले. म्हळ्यार ती कोण आसलो जाणी सोतूय मानूंक ना. आमचे मदें तशेंच घडटा न्हू. आमी रितीराक खरें येता, देवाचें उतर आमच्या कानार पडटा, देवाचें उतर आमी आयकता, आख्खी शिकोवण आयकता, पूण केजेर दवरलेलें हा हांवें भावार्थ दवरला, सोत मानला जाल्यार. प्रेज गॉड. कित्याक हांवें तर सोत मानला जाल्यार तें सोत मानलेलें उतर हांव म्हज्या जिवितान कोरणेन घालता, पाळटा. प्रेज गॉड. So Jesus was saying to the Jews who had believed him, if you abide in my word. आता कोणाक सांगता जेजू? शिसांक सांगता. If you abide in my word, continually obeying my teachings and living in accordance with them, then you are truly my disciple. आता कितली जाणां शीस? आता कितली जाणां हिंगासर हाजीर आहा ती शीस? सगळीं जाणां म्हणटाली न्हू तुमी, आमी सगळे शीस म्हटला तुमी, पूण आमकां आगोड लागता ह्या देवाच्या उतरान रिगपाक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो जीसस वॉज सेइंग टू द Jews who had believed him. आता हें कोणाक जेजू सांगता? जे कोणें सोत मानलेले. तुमीय सोत मानता जाल्यार तुमच्याय कडेन जेजू ह्या टायमार उलयता. इफ यू अबायड इन माय वर्ड, continually obeying my teachings and living in accordance with them, then you are truly my disciple. तुम्ही तयार आसा जेजूच्या उतरान रिगोन रावपाक? येस, प्रेज गॉड. जायते फावटी आमी जेन्ना इचात, आमी न्हू फकत फोकस करता हेज्या उपरांतलो स्क्रिप्चर जो येता, तूं सोत जाणां जातलो आनी सोत तुका स्वतंत्र करतले. पूण तूं तर देवाच्या उतरान रिगोन रावता जाल्यार तुका आनीक आनीक सोत कळीत जातले, आनी तेंच सोत तुका आनीक आनीक सुटका दिता, वो स्वतंत्र करता. पूण आमकां त्या उतरान रिगोन रावंक नाका. आमकां फकत जाय सोत तूं जाणा जातलें आनी सोत तुका स्वतंत्र करतलें. तेका लागून जायते पावटी आमी जेन्ना रितीराक येता तेन्ना हांव ह्या प्रॉब्लेमान हांवें खंयचें उतर उलोवपाचें? जरी तर हांव शीस जाता जाल्यार देवाच्या उतरान वाडप, देवाच्या उतरान चोडप, देवाच्या उतरान रिगोन रावप भोव गरजेचें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो जेजू तर त्या टायमार शिसां कडेन उलयलो जाल्यार जेजू ह्या घडयेक दोर एकल्या कडेन उलयता. आनी तुमकां एक प्रश्न करता, तुमी तयार आसा ह्या उतरान रिगोन रावपाक? आनी तुमचो तर जवाब वय हा जाल्यार तुमी जेजूचे शीस. आनी शीस जातकूच कितें जाता? तुमी सोत जाणां जातले आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. 32. And you will know the truth. कितें म्हणटा? आनी तूं सोत जाणां जातलो रिगार्डिंग साल्वेशन. हें साल्वेशन म्हटल्यार कितें? जे जेजून सॅक्रिफायस केला खुर्सार, तेज्या उद्देशान आमकां एक पॅकेज मेवल्या. Salvation is a full package of healing, deliverance, restoration. सगळ्याचें आमकां एक बरेपण मेवलां. Praise God. And you will know the truth regarding salvation, and the truth will set you free from the penalty of sin. आमी जी पातकान जियेताली, हें पातक कोणा उद्देशी भितर सरलां? आदम आनी एवे उद्देशी.
पूण आतां ह्या पातकान उरोना जावपाक आमी देवाक मानवता तशीं जायनातलीं म्हणून देवान आपल्या पुताक संवसारान धाडलो. थोड्याच टायमाक तेणें धाडलो, पूण जेजून कितें केलें? हे उतराची परगोटणी केली. जायते जाणांनी सोत मानले, जायते जाणांनी सोत मानूंक ना. प्रेज गॉड. पूण आमी पयलो स्क्रिप्चर घेतला तो कितें म्हणटा? जी कोण सोत मानता आनी बावतिम्स घेतला ती साल्वार. सो सोगलें दोल्लेलें आहा आमी कशे भाशेन सोत मानता आमच्या भावार्थाचेर. प्रेज गॉड. आनी भावार्थ म्हणजे आमकां दिसतीच पडोना. वो भावार्थूच जाय आमकां दिसना तितून सोत मानपाक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. So can we go now to John 16? हे वाचता कोंकणीन? वाच. आपणाचेर 30 वाचता न्हू सिस्टर? वय. तो अशें उलयलो तेन्ना जायत्यांनी ताचेर बावार्थ दवरलो. कितें म्हणटा? तो अशें उलयलो तेन्ना म्हणल्यार तो उतर उलयलो आनी जायत्यांनी तेजेर बावार्थ दवरलो. आपणाचेर आतां बावार्थ दवरलो म्हणटा वो बावार्थ कसो येता तो आमी आयकला. देवाच्या उतरांतल्यान येता. देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन आमकां बावार्थ. सो हे जे कोण शीस आसले तेंच्यांनी आयकोलें, कान दिवन आयकोलें म्हणून तेंच्यांनी सोत मानलें. प्रेज गॉड. फुडें वाच. आपणाचेर बावार्थ दवरलो त्या जुदेवांक जेजून म्हणलें तुमी मोजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुमी खरेपणी मोजे शीस जातोल्यात. तुमी तर मोजें उतर तुमच्या काळजान रिगून दवरलें जाल्यार खरेपणी तुमी मोजे शीस जातले. आतां हे उतर आमी रिगोवन दवरता पूण ह्या उतरा प्रमाणे आमची कोरणी जावपाक जाय. तेका लागून इफ यू कंटिन्यू इन माय वर्ड अँड अबायड बाय माय वर्ड यू शॅल बी माय डिसायपल. हे उतर आमी काळजान रिगोयलेच जायना. ह्या उतरा प्रमाणे आमची चाल जावपाक जाय. म्हटल्यार हे उतर बरे मातयेर पडला. प्रेज गॉड. हे कालीज जावन आसा आमची बरी माती. तेजेर तूं बी घाल ती किल्लोन येताच. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. फुडें खंयचो वाजला? 32 वाजता. आनी तुमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. सो आमकां कितें स्वतंत्र करता? देवाचें उतर. सोत देवाचें उतर. सो आमकां तर आमी ज्या हितून एरियाजान आहा ओ कितें डिफिकल्टीन आहा ओ कितें परिस्थितीन आहा त्या परिस्थितींतली तर आमी भायर सोदतलीं जाल्यार आमकां हे उतराची गरज. कित्याक हें उतर जावन आसा सोत. आनी तेका लागून जेजू म्हणटा तुमी सोत जाणां जातल्या आनी सोतूच तुमकां स्वतंत्र करतले. सो हें सोत जाणां जावप गरजेचें हो गरजेचें न्हू? गरजेचें, भोव गरजेचें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो जाता तितलें आमी ह्या सोतान रिगोवन रावया. हें सोत कितें सांगता तेंच आमी आपणावया, तेंच आमी स्विकारुया, तेंच आमच्या जिवितानूय आमी कोरणेन घालुया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. जायते फावटी आमी जाणा सोत अशें अशें म्हणटा पूण ते सोता प्रमाणे चलपाक आमकां आगोड जाला. केन्ना आमकां आगोड जाता? जेन्ना आमी आमचेर पातयेता. जेन्ना म्हाका दिसता कितें सारकें पूण देवाचें उतर पासून हांव मानून घेवंक तयार ना तें जावन आसा सोत. पूण देवाचें उतर म्हणटा तुमी सोत जाणां जातल्या आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करता. प्रेज गॉड. सो आमकां कसलेय परिस्थितींतले भायर सरोंक जाय. कसलेय प्रश्न आमच्या जिवितान एक 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 झूज कहें आमच्या मोतीन झूज चालू आहा जाल्यार ह्या प्रश्नांतल्यान ह्या परिस्थितींतल्यान भायर सोदतली जाल्यार हे सोतूच आमच्या जिवितान गरजेचें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पूण तेज्या पयलीं कितें म्हणटा?
प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. 31 वाचला न्हू, 32 वाचला. 31 कितें म्हणटा? आपणाचेर बावाड दवरलो, आपल्याचेर बावाड दवरलो त्या जुदेवांक जेजून म्हटलें, तुम्ही मोजे उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुम्ही खरेपणी मोजे शीस जातोल्यात. सो आमी कशी शीस जाता? बावाडता वरवीं. आनी जेन्ना आमी हे उतरान आमी रिगोन रावता, आमी कंटिन्यू करता. जायते फावटी आमच्या जिवितांत प्रश्न येता, कितें आडखळ येता, कितें परिस्थिती येता, तेन्नाच आमी कांय उपयोग जायना तो पळोवन आमी उतराक येता न्हू. पूण हिंगासोर म्हणटा, द वन हू कंटिन्यूज इन माय वर्ड और अबायड्स इन माय वर्ड शॅल ट्रुली बी माय डिसायपल. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Hallelujah. Now, can we go to John 16? Sister Vasta? 1 सुन वाच. सुरवातीक सुनवय. तुमचो बावाड दोळदोळ ना जावंक हे हांवें तुमकां सांगला. आता कोणा कडेन उलयता जेजू? शिसां कडेन. आता शिसां कडेन उलयता म्हणून शीस कशें आमी जाता तें आमी पळोवपाक गेल्ली. प्रेज गॉड. फुडें वाच. ती तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतली. खरें म्हणल्यार असलो वेळ पावत आयलो की जी कोण तुमकां जिवेशी मारतात ती आपूण देवाची भोक्ती करतात म्हूण सोजमोतली. कोण सोजमोतली आमी देवाची भोक्ती करता म्हणून? जी कोण त्या देवस्थानांतली तांकां भायर काडटा आनी कोण तांचा जीव काडटा तेंचो. प्रेज गॉड. फुडें वाच. आनी ताणी बापाक आनी म्हाकाय वळखूंक ना. सो तांची कोरणी तर अशी आसा जाल्यार तेणी जेजूक वळखला ना. जेजूक वळखोंक ना तर वळखोंक ना, बापाकूय वळखोंक ना. म्हणजे बापाचीय वळख ना आनी जेजूचीय वळख ना. प्रेज गॉड. फुडें वाच. देखून ती अशें करतली. तांचो वेळ पावतोच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलोल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावचे खातीर हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. सो जेजू आतां जें कितें तांकां सांगता तें घडटलें तेन्ना कोणाक उगडासाक येतले? तांकां जांकां तो सांगता. प्रेज गॉड. फुडें वाच. हांव तुमच्या सांगाता आसलो देखून सुरवातेक थाव हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगूंक नासल्यो. आता जेजून ह्यो वस्तू आतां सांगल्या त्यो सुरवातेक सावन कित्याक सांगूंक ना? कित्याक जेजू तेंच्या बाराबर आसलो. आनी आतां जेजूचो टायम येयला, ताणें परतून आपल्या बापाशी वचोंक जाय. ज्या बापायन ताका संवसारान पाठोवन दिल्लो त्याच बापाशी ताणें वचोंक जाय. आनी तो वचना जाल्यार हो पवित्र आत्मो आमकां येवचो नासलो. वो आतां फुडें वच. पूण आतां हांव म्हाका पाठयला ताचेशी वेता. तरी तूं खंय वेताय काय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारिना. आतां जेजू कितें म्हणटा? तुमकां हें कितें जावचें आसा तें आपणें तुमकां सांगलां. कित्याक सांगलां? जेन्ना हें घडटलें तेन्ना तुमकां उगडासाक येतलें. पूण हांवें तुका सांगूंक ना, कित्याक सुरवातेक सावन हांव तुमचे बारी सांगाता आसलो. आतां टायम येयला जेजूचो वचपाचो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. फुडें वाच.
पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमची काळजां खोतीन बोल्ल्या. आता कित्याक खोतीन बोल्ल्या म्हणटा? कित्याक जेजून सांगलें अशें अशें जातलें. ते तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतले आनी तुमकां तुमचो जिवूय काडटले. आतां असली गजाल आयकून कोण गोठायेन बसतलो भिरांतीन बसतलो? भिरांतीन बसतलो. कितें म्हणटा ती वळ? तुमची काळजां. पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्या देखून तुमची काळजां खोतीन बोल्ल्या. म्हणल्यार तांच्या काळजान एक आतां उंचाबळा येयल्या. सुरवातीक सावन जेजू आसलो, आमकां कित्याक सांगूंक ना काय? पूण आतां असो टायम येयला की जेजू वचपाचो जाला. आनी तो वचपाकूय कारण हा. कितें तें कारण? पवित्र आत्मो येवचो आसा. जे मेरेन तो वचना वो पवित्र आत्मो आमकां मेवना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. इंग्लिशीन वाचता. आय हॅव टोल्ड यू दीस थिंग्स सो दॅट तुमकां सोजमणी मेवली. प्रेज गॉड. आय हॅव टोल्ड यू दीस थिंग्स सो दॅट यू वील नॉट स्टंबल ऑर बी कॉट ऑफ गार्ड अँड फॉल अवे. म्हणल्यार एके भाशेन एक ट्रान्सलेशन म्हणटा तुमी ऑफेंड जायना जावपाक, ऑफेन्सान वचना जावपाक. हांव तुमकां हें आतां सांगता. कित्याक जेजू म्हणटा हांव तुमकां आतां सांगता कित्याक हें वस्त घडटली तेन्ना तुमकां म्हजें उगडासाक येतलें. Praise God. They will put you out of the synagogue and make you outcast. And a time is coming when whoever kills you will think that he is offering service to God. जेजू पळय कितें सांगता? जो कोण ही कोरणी करता तांकां दिसतलें की हांव देवाचे कितें म्हणटा ऑफरिंग सर्वीस टू गॉड. एक सर्वीस करता, एक समर्पण करता. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. And they will do these things because they have not known the Father or me. आणि त्यांची ही कोरणी कित्या खातीर अशी जातली? कित्याक तेणी बापाकूय वळखोंक ना आनी जेजूकूय वळखोंक ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. 4th one. I have told you these things now so that when their time comes you will remember that I told you about them. I did not say these things to you at the beginning because I was with you. आता म्हजो टायम येयला वचपाचो म्हणून हांव हें तुमकां उगडापे कोत्ता, सांगता. आनी कित्या खातीर सांगता? जेन्ना हें सगळें घडटलें तेन्ना तुमकां उगडासाक येतलें. प्रेज गॉड. बट नाव आय एम गोईंग टू हिम. जेजू कितें म्हणटा? बट नाव आय एम गोईंग टू हिम हू सेंट मी अँड नन ऑफ यू आस्क मी वेर आर यू गोईंग. जेजू म्हणटा आतां हांव वयता जाणें कोणें म्हाका धाडला. प्रेज गॉड. आनी तुमी तुमच्या भितरलो कोणूच म्हाका विचार करिना हांव खंय वयता काय म्हणून. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. बट बिकॉज आय हॅव सेड दीस थिंग्स टू यू सॉरो हॅज फिल्ड युअर हार्ट्स अँड टेकन कंप्लीट पोजेशन ऑफ देम. कंप्लीट पोजेशन म्हटल्यार कितें? आतां तेंची चिंतनान मनान फकत जेजून कितें सांगलां तेंच गुंवता. जायते फावटी आमच्याय जिवितान अशेंच जाता न्हू. परिस्थिती येता, आतां आमचेर दवरलेले आहा आमी ह्या देवाच्या उतराच्या स्वताचेर उबी रावता वो आमी अलाव कोत्ता ही जी परिस्थिती येयल्या तितून नियाळ करपाक वो तितूनच आमच्या काळजान आमी निराशीपण भोगपाक. प्रेज गॉड. सो अशी ह्या शिसांचें जालें जेन्ना जेजून सांगलें बट बिकॉज आय हॅव सेड दीस थिंग्स टू यू सॉरो हॅज फिल्ड युअर हार्ट्स. तुमकां दूख जाल्या. प्रेज गॉड. अँड टेकन कंप्लीट पोजेशन ऑफ देम. बट आय टेल यू द ट्रूथ. जेजू कितें म्हणटा? हांव तुमकां सत सांगता. आय टेल यू द ट्रूथ. इट इज टू युअर एडवांटेज. कोंकणीन एक उतर म्हणटा न्हू. वाच पळया. तोरी आसता हांव तुमकां सत सांगता. तोरी आसतना हांव तुमकां सत सांगता. हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदावाचें म्हणल्यार तुमच्या फायद्याचें. इट वील बी फॉर युअर एडवांटेज. फुडें वाच. हांव वचोना जायन जाल्यार शारोती तुमचे थंय येवचो ना.
पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे थंय धाडटलो. सो जेजू म्हणटा, बट आय टेल यू द ट्रूथ, इट इज टू युअर एडवांटेज दॅट आय गो अवे. गो अवे म्हणल्यार तो असोच वचना, तो कोणाशी वयता, जाणे कोणे ताका पाठोवन दिला ताजेशी तो परत वेता. ताका संवसारांत कोणे धाडला, बापान धाडला. ताणें बापाची खोशी केल्या. आनी ही सगळी खबर आतां जेजू क्रिस्ताच्या मरणा पयलीं जेन्ना तो प्रितुमेर आसलो तेन्नाची गजाल. प्रेज गॉड. बट आय टेल यू द ट्रूथ, इट इज टू युअर एडवांटेज दॅट आय गो अवे, फॉर इफ यू डू नॉट गो अवे, for if I do not go away, the helper, कोण हेल्पर, कोण तो पवित्र आत्मा. जर आमी मनशांचेर कित्याक पातयेता, ह्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो कित्याक घालिना, ह्या पवित्र आत्म्याक आमचो वो आधारी म्हणून आमी मानून कित्याक घेना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. एक टायम आसलो म्हज्या जिवितान म्हाका खबर पासून नासली पवित्र आत्मा आसा म्हणून. प्रेज गॉड. पूण जेन्ना हांव थँक्यू होली स्पिरिट, जेन्ना हांव इस्कॉलाक एग्जामीक वयतालें न्हू, आयकल्लें पूण स्वत मानूंक जायनातलें पवित्र आत्मा हा, पवित्र आत्मा हा. हांव म्हणटालें होली स्पिरिट हेल्प मी टू रायट दीस पेपर. आनी जें कितें हांव शिकोन येतालें न्हू तेंच पेपरार आसतालें. प्रेज गॉड. पूण म्हाका सोजमोणी ना पवित्र आत्मा आसा, पवित्र आत्मा आमचो आदारी. कितें आयकल्लें तें हें करून हांव मागणें करतालें. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. But thank you, Jesus. I do not go away. The helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby will not come to you, but तो येवचो ना म्हणटा. कोण तो? आमचो हेल्पर, आमचो advocate, आमचो शेराती, आमचो कोंकणीन वाच, comforter, advocate, intercessor, counselor. तोरी आसतना हांव तुमकां सोत सांगता. हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदावाचें हांव वचोना जायन जाल्यार शारोती तुमचे थंय येवचो ना. पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे थंय धाडटलो. तो वचना जाल्यार आमकां ताका धाडूंक जायना. सो जे मेरेन तो ज्या बापान ताका पाठयला संवसारान तो वचना, आमकां शेराती येयना. आनी तो शेराती जावन आसा सगळे आमचो एडवोकेट, आ कावन्सिलर, आ स्ट्रेंथनर, आ स्टँड बाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. पूण आमी तेजेर पातयेता काय? पयले स्वतेर तेजेर थीर रावपाक आमकां तेजी वळख आसपाक जाय. आमी ताका मानून घेवपाक जाय. असो टायम आसता आमच्या जिवितान आमकां वळख ना, पूण आमचे काळीज देव वळखता. आनी तेंच म्हजें थंय घडलें. जेन्ना हांव पेपर बरोवंक वयताली हांव पवित्र आत्म्याक उलो मारताली, पूण म्हाका सारकी सोजमोणी ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो देव आमचे कितें पळयता? आमचे काळीज पळयता. आमी कितली मागणी जाणा, आमी कितली उगत मागणें कोत्ता वो कितें कोत्ता तें नाका. वॉट इज द हार्ट कंडिशन? प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. आनी ब्रॅकेटान म्हणटा टू बी इन क्लोज फेलोशीप विथ यू. नॉट कम टू यू, बट इफ आय गो आय विल सेंड हिम द होली स्पिरिट. हांव तर गेलो जाल्यार हांव पवित्र आत्मा येवंक शकता, धाडटलो. टू बी इन क्लोज फेलोशीप विथ यू म्हणल्यार जेजूक जाय आमचो संबंद आसलोलो. कोणाशी? पवित्र आत्म्याशी. आसा काय आमचो संबंद? आमकां एक संवयचें कशें जालां न्हू, कसलोय आकांत येयलो, कसलेय प्रश्न येयले, आमी मनशाचेर पातयेता, आमी देवाचेर पातयेवपाक तयार ना. आनी असले परिस्थितीन जेन्ना आमी हो स्टेप घेता, मनशाचेर पातयेता, म्हणल्यार हांव देवाक मानोवन उली जायना. आय एम नॉट हियर टू प्लीज मॅन, बट आय हॅव टू बी अ गॉड प्लीजर. आमी देवाक केन्ना प्लीज कोत्ता? जेन्ना आमी तेजे उतर मानून घेता, तेजे स्वत आमी स्विकारता. प्रेज गॉड.
पूण आमी आदीसून करून येयल्या न्हू मनशांचेर पातयेवपाक. ही सोजमणी पासून मेवली जाल्यार आमकां आगोड जाता. पूण जेन्ना आमी एक डिसिजन घेता की पवित्र आत्मो आमकां दिला, हें फुकट देणें आमकां देवान फावो केला, आनी हेका जेजू बेश्टो आमकां तो पवित्र आत्मो फावो जावंक ना. जेजूक खुर्सार वेचो पडलो, मरचो पडलो, आनी तेच्या उपरांतूच ताका आमकां हो शेराती धाडूंक मेवलो. कित्याक? ताच्या कडेन आमचो संबंद आसपा खातीर. पूण आमी जायते फावटी ह्या संवसाराची संबंद आमी दवरला. हो संवसार सांगता तेच भाशेन आमी चल्ल्या. एक म्हटल्यार आमकां ह्या उतराची वळख ना म्हणून, एक म्हटल्यार आमी जाणा जावनूय आमी जें करून येयलां तेंच आमी फुडें व्हरता. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा, माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ नॉलेज. म्हज्या उतराची वळख ना म्हणून म्हज्या पोरजेचें निसणटण जालां. प्रेज गॉड. आतां ही तर पवित्र आत्मो आसा, ही कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर, ह्या भितर कुडीन आमचें पवित्र आत्मा वस्ती कोत्ता म्हणून ही तर सोजमणी आमकां फावो जातली जाल्यार देवाच्या उतरान रिगोन रावपाक गरजेचें न्हय. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. खूब फावटी आमी विसरता. पूण जेन्ना म्हाका ह्यो पवित्र आत्मो दिला, तो म्हजो आदारी म्हणून हांव स्विकारता, हांव मानून घेता, हांव तेजेरूच पातयेता, आनी तो 110% आमकां आमच्या आदाराक पावता. मनशां तरी ना म्हणत आतां जायना, फाल्यां पळोवया. पूण पवित्र आत्मो आमकां केन्नाच नाकारचो ना. कित्याक तेका काम करूंक धाडला. जे मेरेन जेजू हिंगासोर आसा तो येयनातलो, पूण ज्या दिसा जेजू हिंगासून गेलो, आपल्या बापाशी परतलो, आमकां हो ताणें शेराती पाठोवन दिला. आनी हो आमच्या फायद्याक म्हणटा. हो तर पवित्र आत्मो जो येयला आमच्या फायद्याक जाल्यार आमच्या जिवितानूय सगळें फायद्याचेंच जावपाक जाय. जायते फावटी आमच्या घराब्यान शांती ना. आमी म्हणटा शांती कशी भाशेन येतली. कित्याक आमी शांती ना तेजेरूच आमी नियाळ केला. जे भाशेन जेजून ह्या शिसांक खबर सांगली कितें घडटलें, तेंचे काळजान उचाबळाय तयार जाली. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो हो शेराती जो धाडला आमकां बापान, तो आमचे सोवे 24/7 आसा, आनी तो रावला. आमी तेका उलो घालतली आनी तो आमच्या आदार कोत्तलो. कित्याक तेका नांवूच दिला हेल्पर, आदारी. प्रेज गॉड. उदाहरण घेवया. जेन्ना तुमी काम केलां आसतलें न्हू, ओ कोण कामाक वयता तुमकां खबर आसतली. आतां एक कंपनी आहा, ओके. त्या कंपनीचो बॉस सगळें A to Z काम आपूण कोत्ता. कोण आसता तेज्या अंडर? कोण आसता? एसिस्टंट आसता न्हू. हो पर्सनल एसिस्टंट म्हणटा आमी. ते भाशेन हो पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो पर्सनल एसिस्टंट. आमकां स्वताक देवान तेका धाडून दिला. आमी तेका उलो घालपाक, आमी तेच्या कडसून काम करून घेवपाक. जे भाशेन तो कंपनीचो बॉस काम करिना सगळें, मेन तो सायन बी मारपाक तो, पूण उरलेलें ऑफिस वर्क जे कितें सगळें कंप्युटराचेर टायपींग करूंक जाय, कितें करूंक जाय, तें कोण कोत्ता? पर्सनल एसिस्टंट कोत्ता. प्रेज गॉड. तेच भाशेन हो पवित्र आत्मो तो जावन आसा आमचो स्वताचो एक पर्सनल एसिस्टंट, आनी तो आमकां एसिस्ट करीत आसता. तो रावता, आमी तेका उलो कोत्तली आनी तो आमकां एसिस्ट कोत्तलो. पर्सनल एसिस्टंट जे भाशेन कंपनीन आसता तें दर एक टायम बॉसाच्या कॅबिनान येवन वचोन आसता. केन्ना वयता? ना ना, ते बेश्टेच वयता जाय तेन्ना, ओ बॉस आपयता तेन्नाच वयता. सो हो पवित्र आत्मो आमी आपयतात तेन्ना काम करचो ना, आमच्या आदाराक पावचो ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिसस. थँक्यू होली स्पिरीट. आमकां पवित्र आत्मो पळय संवसाराच्याय नदरेन शिकयता, आपल्या उतराचेय प्रमाणे शिकयता. कित्याक आमकां हें शिकोवण आमकां सोंपी जावपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जिसस. हालेलुया. कॅन वी गो टू जॉन 14:26?
But the helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, stand by the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place. कोणाच्या स्वातेर धाडटा? जेजूच्या. To represent me and act on my behalf. म्हणजे वो पवित्र आत्मो जो धाडला तो कोणाच्या बिहाफार येयला? जेजूच्या बिहाफार येयला. आणि तो in my place to represent me. तो जेजूक रिप्रेझेंट करता. जेजू आता बापायशी गेला आणि तो पवित्र आत्मो येयला तो रिप्रेझेंट कोणाक करता? जेजूक करता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. रिप्रेझेंट मी अँड ऍक्ट ऑन माय बिहाफ. तो आपल्या बिहाफाचेर काम करता. कोण तो? पवित्र आत्मो. प्रेज गॉड. ही विल टीच यू ऑल थिंग्स. कोण आमकां शिकयता सगळें? पवित्र आत्मो. He will teach you all things and he will help you remember everything that I have told you. कितें म्हणटा? And he will help you remember everything that I have told you. आता देवाचें उतर आमी शिकता. ओके? देवाचें उतर आमी आयकता. आमी आतां एक उतर आमच्या काळजाक सारकें डीप लागलां. तें उतर आमी आमच्या काळजान दवरिना. तें उगडासाक आमच्या कोण हाडटा? पवित्र आत्मो. जेन्ना ओके उदाहरण जेन्ना आमकां भिरांत येता आमच्या जिवितान आमी खंयचें उतर उच्चारता? भिरांतीचें. पूण त्या टायमार आमच्या उगडासाक कोण हाडटा? पवित्र आत्मो. आनी तें कित्याक उगडासाक येता? कित्याक तें उतर आमी आमच्या काळजान रिगोवन दवरलां म्हणून. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. एक म्हाका भिरांत म्हणटा म्हण आसतना एक म्हाका फोन येयलो 2 दीस पयलीं आनी सिस्टरीन म्हाका फोन केलो आनी ती म्हाका म्हणूंक लागली म्हजी एक कलीग आहा तिका खूब जाणांक कॉल केले. खूब जाणांक UK पासून कॉल मारले. पूण त्या टायमार फोन घेवपाक तो मनीस कडेन प्रीच करतालो आसतलो. देवाचें उतर परगडटालो आसतलो. तेका लागून हें उतर आमी शिकप भोव गरजेचें. प्रेज गॉड. आनी ती नको आतां ह्या परिस्थितीन कितें करपाक. तिणें म्हाका फोन केलो आनी हांवूय आनीक कोणाक उतर दिताली फोनार. आनी ती सदां म्हणटा म्हाका कित्याक हांवें तिच्या अंडर काम केलां. सिस्टर ती तिच्या अंडर हांवें काम केलां आनी सदां म्हणटा तूं बिजी फोन घेयना. आनी हें म्हाजेंय उलोवप मातशें चड टायम जालें. कित्याक आतां उतराची सोजमोडी म्हळ्यार खोलायक थान दिवपाक जाय. जेन्ना अर्देवर 45 मिनट्सान हांवें तिका कॉल केलें म्हाका म्हणपाक लागली आपल्याक एक हेल्प जाय. हांवें म्हणलें सांग. म्हजी म्हणूंक लागली आपली व्हड कोण आहा तिका माले भिरांतेन भरल्या. तूं मातशें तेजे कडेन उलोवशी. हांवें म्हणलें उलयतां. आतां हें बळ म्हाका उलोवपाक कोणा थंय येयलां? पवित्र आत्म्या थंय. जेजू उदेशी. कित्याक आमी मार्क 16:17 वाचला. जेन्ना हांव जेजूचें नांव घेता हांव सैतानाक भायर काडटा. म्हज्या नांवान जायना. प्रेज गॉड. सो जेन्ना तिणें म्हाका सांगलें म्हज्या कलिगा कडेन उलय हांव तुजो नंबर दितां आनी हांव तुजो नंबर तेजो नंबर तुका धाडटा. आतां मॉडर्न हितून आमी कितें पयलें चॅक कोत्ता? नंबर बी ही येता आमकां. मॅसेजीन येता वॉट्सॅपार येता. वॉट्सॅपार न्हू. हांव वॉट्सॅप सोदीत आहा नंबरूच ना. मागीर म्हाका पवित्र आत्म्यान उगडास केलो. मॅसेज पळयत जाल्यार 15-20 मिनटां पयलीं तिणें म्हाका मॅसेज केल्ली. आनी अशें न्हू ती वॉट्सॅप नोको पूण आतां हिंगासोर खंय तरी सैतान खेळोंक सोदता. ती वॉट्सॅपारूच धाडपी. पूण हांव नोको. त्या दिसा तिणें म्हाका मॅसेज कित्याक केली आनी हांव रावलें आतां तेजो नंबर येतलो म्हणून. पूण जेन्ना हांव मॅसेजीन गेली म्हाका ते सिस्टरीचो नंबर मेवलो आनी हांवें सोमतेच कॉल केले. हांव अशी भायर आहलेली. भायर म्हळ्यार हेंच कितें हाडपाक गेल्ली. टायम आनी वेस्ट करप ना. इतलो टायम वेस्ट जाला न्हू. मागीर हांवें तिका कॉल केलें. ती म्हाका म्हणपाक लागली आपुणाक भिरांत येता आपल्याक झेम पडना. हांवें म्हणलें भिरांत येता झेम पडना. भिरांत कोणाची? सैतानाची. 2 तिमोथी 1:7 कितें म्हणटा? देवान आमकां दिला तो आत्मो भिरांतीचो न्हू. सो ह्या उतराचेर तिका सोजमोणी दिली. आतां हे उतराची ती सोजमोणी घेता जाल्यार हें उतरूच ती सोत जाणा जाता आनी सोतूच तिका स्वतंत्र कोत्ता. प्रेज गॉड.
आनी तिका म्हणूंक लायलें हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सोयतानाक ह्या भिरांतीक दुयेंसाक पिडेक तुज्या वयर कसलोच अधिकार ना. आनी तिणें म्हटलें म्हणून मागीर ती म्हाका म्हणूंक लागली आपल्याक जायतें बरें दिसलां. आनी तिणें बरोवन घेतले स्क्रिप्चर्स 2 Timothy 1:7, 1 Peter 2:24 आनी द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी. तिका म्हणूंक लायलें हांवें फोनार, द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, माय गॉड हिमसेल्फ हॅज अनॉयंटेड मी, फिल्ड मी विथ हीज लव. आतां देवान तर आमकां मोगान बोल्ला, जर आमकां भिरांत आनी उरो येता, कित्याक देवाचें उतर म्हणटा परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर. आनी तो परफेक्ट पूर्ण मोग म्हटल्यार देवान जो मोग आमचे खातीर करून दाखयला पळय तो. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. आनी अशें एक अर्देवर जालें आनी तिका सुटका फावो जाली. आनी तिका सांगलें हांवें, तूं दीस आनी रात मातशें हें उतराचेरूच नियाळ कर. पवित्र आत्मो तुका पवित्र आत्मो दिल्लो आहा, तूं पवित्र आत्म्याचेर पातये. सकाळीं म्हाका फोन येयलो जे कोणें म्हाका कॉन्टेक्ट केल्लो, आनी ती म्हणूंक लागली थँक्यू सो मच. हांवें म्हणलें म्हाका थँक्यू म्हणनाका, जेजू कारगा, कित्याक हें उतर आमकां स्वतंत्र कोत्ता. मनशां न्हू पूण उतर आमकां फकत देव उजार कोत्ता. आनी ती म्हणली ती जायती बरी आहा, पूण तुका कितें सांगूंक कितल्या जाणांक फोन मारले. तो आतां एक ब्रदर गोंयांत येतालो, तेजें नांव पासून हांव घेयना, त्या ब्रदरीक पासून फोन मारलो, पूण तो ब्रदर खंय तरी देवाचें उतर परगोडटा. सो हें देवाचें उतर परगोडटा आसतना हे फोन बीन आमकां घेवंक मेळना. आतां ह्या टायमार तर कोण म्हाका कॉल करता जाल्यार म्हाका टायम फावना कॉल घेवपाक. पूण जोरी तर हांव हें जिबेचें देणें जाणा, जोरी तर हांव हें उतर जाणा, आनी हें उतर तर हांवें म्हज्या काळजान रिगयलां, जाल्यार म्हाका कोणाक फोन मारपाची गरज आहा ना. प्रेज गॉड. कित्याक देवान आमकां तो अधिकार आमकां दिल्लो आसा सुरवातेक सावन. अधिकार, अथॉरिटी म्हणटा न्हू, अथॉरिटी. ताणें आमकां तो डोमिनियन, द अथॉरिटी, ती पदवी आमकां दिल्या ह्या प्रितुमेचेर. कोणाच्या नांवान? जेजूच्या नांवान. आमी जोरी तर आमी बावाडतान सोत मानता की देवाचें उतर अशें म्हणटा जाल्यार म्हज्या थंय घडटा तें घडोकूच जाय. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस, हालेलुया. आतां कालच्या दिसाक कितें जालें, हे सिस्टरीन पोत्तून म्हाका फोन मारलो. सिस्टर भिरांत गेली पूण झेम पडना. पोत्तून तिका सोजमणी दिली. तूं कितें चिंतता घडयताय, तूं कितें चिंताय तुज्या मनान, तूं चिंताय फकत झेम पडना. ती म्हणटा म्हाज्या बॉडीक रेस्ट ना, कित्याक तिका चिंतनाचें झूज चालू आहा. तिका हांवें सांगलें तूं फकत नियाळ कर, एक उतर तूं उलयताय तें तूं बावाडतान सोत मान तुज्या जिवितान घडोवन येयलें म्हणून. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. आनी अशे भाशेन कालूय जेन्ना तिणें उतर उचारलें तेन्ना तिणें पोतून पयलें, नव्यान पयलें की तिका सुटका फावो जाल्या. प्रेज गॉड. सो हें देवाचें हें कित्याक सांगता, कित्याक आमी आतां शिकतालीं. जेजू कितें म्हणटा, कोण म्हजो शीस, जो कोण म्हज्या उतरान कंटिन्यू करता, म्हज्या उतरान रिगोन रावता, तो जावन आसा म्हजो शीस. आनी तूं सोत जाणा जातलें आनी सोत तुका स्वतंत्र कोत्ता. प्रेज गॉड. आतां हे सिस्टरीक पयले फावटी ती उतर आयकता, पूण भिरांत गेली म्हणटा झेम पडना. म्हटल्यार आतां हिका कित्याची गरज आहा, ह्या उतराची. आनी ह्या उतरान रिगोन रावपाक तिका गरज आसा, एक शीस जावपाक गरज आसा. आनी जेन्ना ती ह्या वाटेन भितर सोदतली, ह्या देवाच्या उतरान रिगोन रावतली, कंटिन्यू देवाच्या उतर कितें सांगता तें करतली, तेन्ना ती शीस जाता. आनी शीस जातकूच आमकां सोत कळीत जाता आनी तेंच सोत आमकां स्वतंत्र कोत्ता. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस, हालेलुया. सो असल्यो जायत्यो परिस्थिती आमच्याय जिवितान आमी अणभवल्या. असो टायम येयला की आमी विसरल्या हें जिबेचें देणें कशें काम करता. वो पवित्र आत्मो आमकां दिला, आमी पवित्र आत्म्याचेर पातयेच्या प्लेसीर आमी मनशांचेर पातयेल्या. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस, हालेलुया. सजमता कितें सजमोंक ना हिंगर पासून. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. बट द हेल्पर, ओके, तो हेल्पर जो आदारी धाडला तो कोणाच्या बिहाफार धाडला आमकां? जेजूच्या बिहाफार धाडला. आनी तो कोणाक रिप्रेझेंट कोत्ता? जेजूकूच कोत्ता. सो वो पवित्र आत्मो आनी कोण न्हू पूण जेजूच. प्रेज गॉड.
जो जेजू संवसारान आसलो ताणें उतर परगोटलें, थोड्यांनी सोत मानलें, थोड्यांनी सोत मानूंक ना, पूण तोच जेजू आतां म्हजे भितर आनी तुजे भितर वस्ती कोत्ता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. 26 कितें म्हणटा? 27. Peace I live with you, my perfect peace I give to you, not as the world gives. Do I give? Brother Master, where katta? 27. Peace I live with you, my perfect peace I give to you, not as the world gives. जेजू कितें म्हणटा? हांव तुमकां म्हजी शांती दिता. आतां कसली शांती ती? संपूर्णाची शांती. परफेक्ट पीस आय गिव्ह टू यू, नॉट एज द वर्ल्ड गिव्स. जे भाशेन संवसार आमकां शांती दिता ते भाशेची शांती न्हू, पूण ही संपूर्णपणाची. I give to you, not as the world gives. Do I give to you? Not let your hearts be troubled, nor let it be afraid. Let my perfect peace calm you in every circumstance and give you courage and strength for every challenge. कितें म्हणटा? Let my perfect peace. ही जी शांती हा ती कोण दिता आमकां हिंगासर? जेजू दिता. तेन्ना जेजू संवसारांत आसलो, तो दिवन गेला, पूण ही शांती आमकां कित्या उद्देशी येता? देवाच्या उतरांतल्यान. आनी ही शांती तर वाडटली चडटली जाल्यार हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत गरजेचें. 2 Peter 1:2, कॅन वी गो? 2 Peter 1:2 आमी पळोवया ही शांती, ही कोणवळाय कशे भाशेन आमच्या जिवितांत वाडटा आनी चडटा. 2 Peter 1:2. ग्रेस एंड पीस. कितें म्हणटा? ग्रेस एंड पीस. ओके, हिंगा वयच्या पयलीं सिस्टर कोंकणीन वाच, तो पयलो घेतला तो. थँक यू जीसस. John 14:27. John 14:27. ना कोंकणीन वाजूंक ना न्हू तें. थँक यू जीसस. शांती तुमकां दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. संसार दिता तोशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उत्सांबळ जावं दिव नाकात. सोगली भिरांत सोडात. कितें म्हणटा? तुमचें काळीज उत्सांबळ जावन दिव नाका. जेन्ना आमच्या घरान शांती ना तेन्ना आमी उत्सांबळायन आसना. आमी कितें म्हणटा? आमच्या घरान शांतीच ना. पूण जोरी तर हांवें ही शांती स्विकारल्या जेजूची, ती संपूर्ण शांती जी जेजू आमकां दिवन गेला, ती शांती आमच्या जिवितान आनीक आमी अणभवतली जाल्यार देवाच्या उतरानूच ती आमकां फावो जाता. प्रेज गॉड. सो ते फावटी आमी उलयता न्हू सिट्युएशन आमच्या घराब्यान, आमच्या काजारी जिवितान, आमच्या संबंधांत, आवय बापायचो संबंध, माय पायचो संबंध, भुरग्यांचो संबंध. आमी ही शांती बिगडटा अशी पळयता तेन्ना आमी कितें करता? आमी उलयता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आतां पासून जेन्ना हांव सुरवात करच्या आदीं म्हाका फोन येयलो. आपलो चेडो आयकोना, मोबायल दिना म्हणून फकत रिमोट मारून रिमोटाचे कुडक्यान कुडके केल्या. हांवें म्हणलें तुका देवाच्या उतराची गरज. तूं तेजी आवय, तेका तर तूं बऱ्या मार्गार हाडूंक सोदता जाल्यार हें देवाचें उतर जें जेजूच जावन आसा, वाट सोत आनी जिवीत. प्रेज गॉड. आनी हांवें म्हणलें त्या भुरग्या कडेन उलोवंक दी म्हाका. त्या भुरग्यान आयकलें. तो म्हणटा आय डोंट वॉन्ट टू सी युअर फेस. कोणाक म्हणटा? आवयक म्हणटा. कित्याक तो आतां रागान बोल्ला. कित्याक रागान बोल्ला? आवयन म्हाका सांगला. म्हाजेर रागार ना, पूण आवयचेर राग करता. मागीर ताका सांगलें हांवें, ताका सांग फकत तो तर म्हजेशी उलयना, हांव आत्तां घरा येता. भियेलो आनी उलोवंक लागलो.
ताका सोजमायलो बरे भाशेन, सोजमायलो, मोगान सांगलें हें करिनान तो हें करिनान. आनी एक संदी घेतली, पवित्र आत्म्यान म्हाका एक विजडम दिली आनी ताका उच्चारूंक लायलें, सोरेस्पोराचो आत्मो म्हजेर आसा. हांवें तूं आतां एक काम करतलो? वय करतलो. हांवें तुवें रिमोट तो फोडला, तो रागान फोडला ओ मोगान फोडला? रागान. धाकटो भुरगो 10 वर्सांचो. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. आनी तेणें तें उतर म्हटलें. हांवें म्हणलें जिजस लव्स यू. लास्टाक म्हणलें जिजस लव यू एंड आय ऑल्सो लव यू. थँक्यू म्हणूंक लागलो. आतां त्या ह्या भुरग्याक शांत करपाक कोणें कार्य केलें? उतरान. तें उतर तेणें उलयलो. आनी तेच्या आवयकूय हांव जायते फावटी सांगता, तूं ह्या उतराक वेंग मार. पूण आमी केन्ना केन्ना तयार आसनान हें उतर मानून घेवपाक. हें उतर 100% काम करता. तेका रोरिंगाचे पासून सांगलेलें हांवें, गरजणां घालप, टिचींग पासून धाडलेलें. पूण ज्या मेरेन तूं तितून रिगोन रावना, तुका स्वताची वळख कशी मेवतली आनी स्वत तुका कशें स्वतंत्र करतले. प्रेज गॉड. हांवूय त्या आवय कडेन मातशी रागान उलयली. रागान म्हटल्यार त्या टायमार तूं एक आवय, तुका सगळें सोल्युशन दिलें, पूण जरी तर तूं त्या सोल्युशन आपणावपाक स्विकारपाक तयार ना जाल्यार हितून गुन्यांव कोणाचो? तेचोच. ह्या भुरग्याचो गुन्यांव आहा. आतां भुरगो रडटा मोबायला खातीर, पूण ह्या भुरग्याक संवय कोणें केल्या? आवयन. आनी आतांच्यो आवय कितें करता? जेयना भुरगो जाल्यार मोबायल दिता. सो आमच्या घरांतली शांती कोण इबाडटा? देव इबाडटा? आमीच. आमी तेन्नाच तांकां करेक्ट करपाक जाय, तेन्नाच तांकां उलोवपाक जाय. एक असो टायम आहा की आतां जरी तर भुरगें ल्हान आहा आनी उज्यान वयता, आवय उगी रावतली? आवय मातसो मार दितली न्हू. सो दुसरे फावटी तो वसोंक जायना. उजो जावं वो वायरी जावं कितेंय जावं. सो त्या भुरग्याक भिरांत आसपाक. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. जायते फावटी अशा प्रश्नांनी, अशा परिस्थितींनी आमच्या गोऱ्याब्याची शांती विबाडल्या. पूण हिंगासर देवाचें उतर म्हणटा, पीस आय लीव विथ यू, माय परफेक्ट पीस आय गिव टू यू, नॉट एज द वर्ल्ड गिव्स. संवसार दिता ते भाशेन जेजू म्हणना हांव तुमकां शांती दिता. हांव तुमकां शांती दिता, ती परफेक्ट शांती, संपूर्ण शांती. हे शांतीन तर तुमी अणभवूंक सोदता जाल्यार म्हज्या उतरान रिगोन रावप गरजेचें. कित्याक ही शांती वाडटली आनी चडटली जाल्यार म्हज्या उतरांतल्यानूच जाता. नाव कॅन वी गो टू 2 Peter 1:2? Peter 1:2. Grace and peace, that special sense of spiritual well-being, be multiplied to you in the true intimate knowledge of God and of Jesus our Lord. कितें म्हणटा? दयाळाय आनी शांती. कितें हा? 2 वस्तू हा. दयाळाय आनी शांती बी मल्टिप्लायड टू यू. तुमच्या जिवितान वाडटली आनी चडटली जाल्यार टू यू इन द नॉलेज ऑफ गॉड. कोणा उद्देशी जाता? देवाच्या नॉलेज. कितें म्हणटा नॉलेजाक? जाणवाय न्हू. देवाच्या जाणवायेन ती वाडटा. सो देवाची जाणवाय आमकां केन्ना फावो जाता? जेन्ना आमी ह्या उतराक टायम दिता, जेन्ना आमी हें उतर स्विकारता, जेन्ना आमी ह्या उतरान रिगोन रावता, जेन्ना आमी तयार आसा हें उतर सांगता तें आपणावपाक. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. हालेलुया. दयाळाय हा आनी शांती हा. प्रेज गॉड. आतां ही दयाळाय म्हटल्यार कितें? दयाळाय म्हटल्यार कितें? कोणाक खबर आहा? कुरपा. ग्रेस. What is grace? God's willingness to use His power, His ability, His authority on my behalf, even though I did not deserve it. ही दयाळाय आमकां फावो नासली, पूण आमकां कोणें फावो केल्या? जेजून केल्या. आनी आतां आमी ह्या जिवीत जियेता तें सगळें दयाळायेचें जिवीत जियेता, कुरपेचें जिवीत जियेता. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो कशे भाशेन वाडटा दयाळाय आनी ही शांती? देवाच्या जाणवायेन. सो ही देवाची जाणवाय तर आमच्या जिवितान आमकां गरजेची. ही दयाळाय आनी शांती वाडपा खातीर जाल्यार आमी ह्या उतराक
टायम काडचो पडलो. ह्या उतरान रिगोन रावचें पडलें. हें उतर सांगता तेंच आमी कोरणेन घालचें पडलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमोता. प्रेज गॉड. So can we go to 2 Corinthians 13:14? The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship. तो आमी कितें शिकताले सुरवातेक सावन संबोन पवित्र आत्म्या बारी न्हू. सो हिंगोर कितें म्हणटा द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द लव ऑफ गॉड एंड द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट बी विथ यू ऑल. ग्रेस म्हटल्यार दयाळाय. सो हिंगा 3 वस्तू आहा. दयाळाय आहा, देवाचो मोग आसा आनी फेलोशीप संबोध पवित्र आत्म्या बारी. दयाळाय आमकां खबर आहा. आतां जेन्ना लव ऑफ गॉड, देव म्हटल्यार कोण? मोग. आनी हो मोग खंय आसा? खंय आसा हो मोग? आमच्या काळजान वतोन दिल्लो आसा. अकॉर्डिंग टू रोमन्स 5:5. सो द लव ऑफ गॉड म्हणटा. आतां खरेपणी आमी जेन्ना हें देवाचें उतर शिकता, हे देवाच्या उतराची सोजमणी घेता, वो मोग आमी कितून अणभवला? जॉन 3:16. कितें म्हणटा जॉन 3:16? गॉड सो लव द वर्ल्ड. ताणें संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक वोपोवन दिलो. ताणें आपल्या पुताचें चिंतूंक ना, पूण संवसाराचें चिंतलें. पूण संवसार तयार आहा. सगळो लोक संवसारांतलो तयार आहा हे जेजून जी कोरणी केल्या आपल्या पुता उद्देशी ती मानून घेवपाक. प्रेज गॉड. सो हिंगासर आमी 3 वस्तू, कृपा, दयाळाय, देवाचो मोग आनी संबोध पवित्र आत्म्याचो. हो संबंदूय आमकां दिला, पूण आमी कितली ह्या संबंधान आसा, कितली आमी पवित्र आत्म्याचेर पातयेता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमता. हेच्या पयलीं आमी कितें शिकतालीं? दयाळाय आनी शांती देवाच्या जाणवायेन वाडटा आनी चडटा. दयाळाय म्हणल्यार ग्रेस. ओके. एफिशियन्स 2:8 कितें म्हणटा? एफिशियन्स 2:8 इसोल्यात. फॉर बाय ग्रेस यू हॅव बीन सेव्ड थ्रू फेथ. आमची सोरवण कशे भाशेन जाल्या? For by grace you have been saved through faith. So ये दयाळायेत उद्देशी आमी साल्वार जावंक ना, ओ ह्या भावार्थात उद्देशी आमी साल्वार जावंक ना. आमी कशे भाशेन साल्वार जाल्या? For by grace and faith. For by grace through faith we are saved. Praise God. For it is by grace that you have been saved. So आमची सोरवण कशी जाल्या? दयाळाया उद्देशी आमकां आमी साल्वार जाल्या थ्रू faith. भावार्थाय उद्देशी. And this is not of yourself. ये आमची बडाई कितेंच न्हू, but it is the gift of God. ही दयाळाय व भावार्थ जावन आसा एक देणें आमच्या जिवितान. दयाळाय जावन आसा गिफ्ट आनी व भावार्थूय आमी शिकल्या कशे भाशेन आमकां येता? देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन. म्हणल्यार आमी देवाचें उतर आयकोंकूच रावपाचें, रायट? देवाचें उतरूच आयकोया न्हू. आमी साल्वार म्हणटा न्हू. फॉर बाय ग्रेस यू हॅव बीन सेव्ड थ्रू फेथ. दयाळाय आनी भावार्था उद्देशी आमची सोडवण जाल्या. सो आतां आमी उतरूच आयकोपाचें. पुरो कितें गरजेचें? जियोपाचें. प्रेज गॉड. देवाचें उतर कोरणेन घालपाचें. आतां हिंगासर दयाळाय आहा आनी हिंगासर भावार्थ आहा. दयाळाय इज गॉड्स विलिंगनेस. देव कुशाळ आमच्या बिहाफार कार्य करपाक. प्रेज गॉड. आनी भावार्थ म्हटल्यार देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन आमकां भावार्थ येता. देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन तर आमकां भावार्थ येता, जाल्यार एट द सेम टायम देवाचें उतर म्हणटा जेम्स 1:22 जस्ट डोंट बी हियरर्स बट ऑल्सो बी द डुअर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. कितले फावटी आमी फकत आयकोपी जाल्या?
दर फावटी आमी येयल्ले फावटी हें उतर आयकोता वयता. आमी जेन्ना आमी एक निर्णय घेता, एक डिसिजन आमच्या जिवितान आमी घेता की हें उतर सांगता ते भाशेन हांव हें उतर कोरणेन घालतलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. तेका लागून पयलो स्क्रिप्चर घेतलेलो तो कितें म्हणटा? ग्रेस अँड पीस. ना, दयाळाय आनी देवाचो मोग आनी संबंद पवित्र आत्म्या उद्देशी तुमकां दिल्लो आसा. वो दिल्लो आसा जाल्यार आमची आतां सुरवात कशी जावपाक जाय? आमी कोणाचेर पातयेवपाक जाय? पवित्र आत्म्याचेर. पवित्र आत्म्याचेर. कित्याक आमी शिकल्यान कशे भाशेन हो पवित्र आत्मो आमकां फावो जाला. कशे भाशेन जेजूक त्या मरणाक एक बोली दिवची पडली. जे मेरेन तो वचोना आमकां पवित्र आत्मो मेळना. पूण आतां हो पवित्र आत्मो येतलो ऑलरेडी हा आमच्या भितर, ऑलरेडी आसा. सो जाता तितले आमी ह्या पवित्र आत्म्याचेर थीर रावया. जाता तितले आमी तेजो आदार घेवया. कित्याक तो आमचो आदारी. जी आमकां संवय आसली सुरवातेक सावन वो आदीपणासून मनशांचेर पातयेवपाची. मनशां कडसून आमकां दिसतालें आमचो आदार फकत मनशां कडसून येता. पूण जरी तर देवाचें उतर म्हणटा वो पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो आदारी, जाल्यार खऱ्यांनीच तो आदारूच दिवपाक आमकां येयला. पूण ताच्या संबंदान आमी जियोची गरज. वी हॅव टू रिमेन इन द फेलोशीप ऑफ द होली स्पिरीट. आनी ह्या संबंदान तर आमी रावतलीं जाल्यार ह्या उतरूच आमकां पावल मारपाक दिता. ह्या पवित्र आत्म्यान कशे भाशेन आमी तो संबंद घडोवन हाडचो. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. आमच्या घराब्यान जायते संबंद आहा. करेक्ट. आवय बापायचो संबंद, भुरग्यांचो संबंद, भाव भयणाचो संबंद, घोव बायलेचो संबंद. पूण ह्या संबंदान आमकां एकामेकाची वळख कशी जाता? संबंद हो घडोवन येतलो जाल्यार कित्याची गरज? टायमाची. टायम स्पेंड करप. तेच भाशेन आमी तर ह्या संबंदान येतलीं, पवित्र आत्म्याच्या संबंदान तर आमी वाडोंक सोदता आनी जियोंक सोदता जाल्यार ह्या देवाच्या जिव्या उतराक आमी टायम काडपाक भोव गरजेचो. कित्याक ताज्या उतरांतल्यानूच आमकां कोळीत जाता सोत. आनी तेच सोत आमकां स्वतंत्र कोत्ता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सोजमोला इतले पासून. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. कोणाक कितें विचारूंक जाय? सो ह्यो पवित्र आत्मा पासून येवपाक एक कारण आसलें. जेजूक आपली बोली दिवंक जाय आसली. पूण जेजून ते कितें बापाची खोशे प्रमाणे ताणें मानून घेवंक ना, घेतल्या. सो आमी देवाच्या खोशे प्रमाणे देवाक जे मानता तें आमी स्विकारतलीं जाल्यार सगलें तेच्या उतरांतल्यान बरयलां. तेजें उतर सांगता तेंच आमी करपाक जाय. तेका लागून आमी जायते फावटी म्हणटा हांव उतर आयकोता पूण कोरणेन कोण घालता? दोनूय गरजेचें. उतर आयकोपूय आनी कोरणेनूय घालप. उतर उलोवपाक, उतर आयकोल्लें उतर उलोवपाक भोव सोंपें. पूण आयकोल्लें उतर आपणावपाक, कोरणेन घालपाक तेका एक त्रास कसो आसा. तें सोंपें न्हय. जायते फावटी आमकां आगोड जाता. पूण जे मेरेन आमचे वांगडा पवित्र आत्मो आहा, वो पवित्र आत्मो आमकां आमचो आदारी. ताणें देवान ताका धाडला फकत आमचो आदार करपाक. पूण तो आदार केन्ना आमकां दितलो? जे मेरेन आमी मागोना तो कांय करूंक शकना. जे भाशेन आमी उदाहरण घेतलां, एक कंपनीन बॉस आसता, एक पर्सनल एसिस्टंट आसता. ताका आपयता तेन्नाच तें कॅबिनान वयता पर्सनल एसिस्टंट. तेच भाशेन जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याक उलो कोत्ता तो आमचो पर्सनल एसिस्टंट जाता. आनी तो आमकां गायड कोत्ता, तो आमकां सगळें तेच्या उतरा प्रमाणे तो आमकां उगडासा काडटा. तो आमकां सगळें शिकयता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो कसलेय परिस्थितीन आमी आसून दी, आमी हालचें दोलचें न्हू. जे भाशेन शीस भियेले त्या टायमार जेन्ना जेजून सांगलें
अशें जावपाचें आसा. आनी ही कोरणी कोत्ता ती देवाकूय वळखना, म्हाकाय वळखना. कित्याक ती कोरणी जी जेजून सांगली ती देवाच्या उतरा प्रमाणे ना. प्रेज गॉड. अशें जायते आमच्या जिवितांत देवाच्या उतरा प्रमाणे घडना. तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा रोमन्स 8:14 Romans 8:14 or 14:8. Those who are led by the Spirit are sons and sons of God. 8:14. Praise God. For all who are allowing themselves to be led by the Spirit of God are sons of God. एक ट्रान्सलेशन म्हणटा चिल्ड्रन ऑफ गॉड. हिंगासोर म्हणल्यार सन्स ऑफ गॉड. म्हणल्यार फकत दादलेत चेडेत सगळे. प्रेज गॉड. पूण पयलें कितें म्हणटा फॉर ऑल हू आर अलाविंग देमसेल्व्स. आमी तर तयार आसा आमचें समर्पण करपाक. अलाविंग देमसेल्फ टू बी लेड बाय द स्पिरीट. आमी तो तयार आहा ह्या पवित्र आत्म्या उद्देशी चलपाक. जाल्यार आमी सगलीं कोण देवाचीं भुरगीं. आनी आमकां कशे भाशेन कळीत जाता आमी इफ वी आर लेड बाय द स्पिरीट. जरी तर आमी कोरणेन घालता देवाच्या उतर सांगता त्या प्रमाणे जाल्यार वी आर लेड बाय द स्पिरीट. एक उदाहरण घेवया. जायते फावटी आमकां कोणाचो मोग करपाक सोंपें जायना. पूण देवाची आज्ञा कितें एकामेकाचो मोग कर. आतां एकामेकाचो मोग कर म्हणटा पूण आमच्या मनान कितें गावता त्या मनशान म्हाका कितें केलां म्हाका जायना मोग करूंक. आर वी रियली लेड बाय द स्पिरीट. आमी देवाची जे उतराची आज्ञा आमी मानून घेवंक ना म्हणून आमकां डिफिकल्ट जाता टू बी लेड बाय द स्पिरीट. जरी तो देवाचें उतर सांगता तितलें हांव कोरणेन घालता मानून घेता स्विकारता जाल्यार वी आर अलाविंग आवर सेल्फ टू बी लेड बाय द स्पिरीट. आनी तेकाच लागून हो पवित्र आत्मो आमकां दिला ताच्या प्रमाणे आमी चलपाक. आनी ताच्या प्रमाणे तर आमी चलतली जाल्यार तेज्या उतरांतल्यानूच आमकां ताजें उतर कळीत जाता. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. So we'll stop here. Jesu Garga. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. आमी निमाणे मागणे करूया. अर्गां तुका बापा वखाणी तुका बापा हे शिकवणे खातीर तुवें आमकां हो शराती धाडून दिलाय बापा आमच्या फायद्याक न्हय आमचें लुसकोण जावपाक. पूण जेन्ना आमी आमचेर पातयोन आमच्या बळान चलता तेन्ना आमचो नाश जाता. पूण जेन्ना आमी हें उतर स्विकारता हें उतर सांगता तेंच आमी कोरणेन घालता ह्या उतरा प्रमाणे आमची चाल जाता. आमी पवित्र आत्म्यांक आमी एक संदी दिता आमचें जिवीत चलोवपाक. आनी आमी म्हणोय येता खात्रीन की जेन्ना हांव पवित्र आत्मो म्हाका लीड करता त्या प्रमाणे हांव चलता म्हणून. आमी तुका आर्गां दिता बापा ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर ह्या जिबेच्या देण्या खातीर. ही भाशा जी आमी शिकल्यात कशे भाशेन आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी विचित्र भाशा जिबेचे देणे उलयता आमी शिकतालीं कशे तूं आमकां शिकयतालो कशे भाशेन आमी बापाक कनेक्ट जाता. आनी ही भाशा जेन्ना आमी उलयता तेन्ना मनशांक सजमना पूण ती आमच्या रोचणारा बापाकूच सजमता. आमी तुका आर्गां दिता बापा ह्या देण्या खातीर. हें फुकट देणें जें तुवें आमकां दिल्लें आसा तें आमच्या भितरूच आसा. आमी फकत हें दिसभर प्रॅक्टिसीन घालपाक जाय. हें जिबेच्या देण्यान उलोवपाचें आमी एक संवय करपाक जाय. जायते आमचे ओत्रेक आसा आमच्या काळजान. जायते फावटी आमी असोतकायेक लागून आमी नकळो कितें मागणें करूंक कितें उतर उलोवंक. पूण जरी तर हें जिबेचें देणें एक्टिवेट आसा जाल्यार आमी पवित्र आत्म्यांक उलो मारची गरज. आनी पवित्र आत्मोच आमकां उगडासा काडटलो की ह्या जिबेच्या देण्यान सुरवात करपाक. कित्याक जेन्ना आमी जिबेच्या देण्यान उलयता
तेन्ना सैतानांक पासून कितेंच सजमना, फकत देवाक सजमता. आनी वो पवित्र आत्मो आमचे असोतकायेन आमचे एक बळ जाता. तो आमच्या बिहाफार तो इंटरसीड कोत्ता. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा ह्या तुज्या शिकोवणे खातीर. ह्या आमकां शिकोवपाक कितलें मोलाचें हें देणें आमच्या जिवितान पवित्र आत्म्याचें. पूण जायते पावटी बापा आमी चुकल्या, आमी कुडीन जियेल्या. कित्याक आमी अलाव करूंक ना ह्या पवित्र आत्म्याक आमचेर कंट्रोल घेवपाक. आमी आमच्या बोळ्याचेरूच जियेल्या. आमी चुकल्या बापा. आनी जरी तो तुजें उतर म्हणटा वो पवित्र आत्मो येयला आमच्या फायद्या खातीर येयला जाल्यार जरी तर हांव म्हजो संबंद घडून हाडटा ह्या पवित्र आत्म्या सांगाती, जाल्यार म्हजें जिवीत एक बेश्टें जिवीत जावचें ना, पूण एक बऱ्यांतलें बरें सैमावडतें जिवीत हांव अणभवतलीं बापा. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, सगल्या बरेपणा खातीर, सगल्या आमच्या भाव भयणां खातीर, हे शिकोवणे खातीर आमी तुका आर्गां दिता. तुज्या पुताक धाडून तुवें ह्या संवसारान शिसांक जायतें शिकयलें, पूण जेन्ना तेचो टायम येयलो, तो वयचो जालो, ताणें तेन्ना स्वत उगडापे केले. कित्याक सुरवातेक सावन तो तुमची शिसां बारी आसलो, पूण जेन्ना तेचो टायम येयलो तेका वयचो पडलो. तो बेश्टोच अहो थंय वचोंक ना. तो जाका कोणें ताका धाडलेलो, आमच्या रोसनारा बापान ताका पाठोवन दिल्लो, ताजेशी ताका वयचो पडलो. कित्याक तो थंय पावतात आमकां एक शेराती येवचो आसलो आनी तो येयल्लो आसा बापा. आमी तुका आर्गां दिता बापा, आमी तुका वाखाणटा ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर. ह्या पवित्र आत्मो जो आमकां एक फुकट देणें, तेजेर आमचो संबंद बांदून हाडपाक. तेन्नाच आमकां कोडीत जातलें. हांव कितलें आत्म्यान कितलीं कुडीन जियेता. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा हे शिकोवणे खातीर. आनी आमी सोत मानता बापा की हे शिकोवणेन आमकां जायते गूट उगडापे जाल्या. जी कोणाक खबर नासली आमचे भितर पवित्र आत्मो वस्ती कोत्ता, पवित्र आत्मो कशे भाशेन बापान धाडून दिला, तेका एक सॅक्रिफायस आसलो, तेका एक त्याग आसलो. तो बेश्टोच पवित्र आत्मो येवंक ना. तेका लागून तुजें उतर म्हणटा बापा, तो आमच्या फायद्या खातीर येयला, आमच्या एडवांटेजे खातीर येयला. आमी तुका आर्गां दिता बापा, आमी तुका वाखाणटा सगल्या बरेपणा खातीर, सगल्या देण्या खातीर. आमी तुका आर्गां दिता बापा हे स्वाते खातीर. ह्या स्वातेक लागून आयज ह्या घरान देवाच्या उतराची परगटणी जाता बापा. आनी हें उतर आमच्या कानार पडटा. ह्या उतरांतल्यान जी सोजमणी आमकां येता, त्या सोजमणेंतल्यान बापा आमकां सुटका फावो जाता. कित्याक सोत कोळीत जाता आनी तेंच सोत आमकां दर एकल्याक सुटका दिता. आमी तुका आर्गां दिता बापा, आमी तुका वाखाणटा. आनी आमी दिसा दिसपोटी तुज्या उतरान ह्या रिगान रावपाक, दिसा दिसपोटी ह्या उतरान कंटिन्यू जावपाक आमी एक शीस जाता बापा. ह्या स्वता खातीर आमी तुका आर्गां दिता बापा, आमी तुका वाखाणटा सगल्या बरेपणा खातीर. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी कोत्ता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस.